हणजुणा पंचायतीच्या ग्रामसभेत डॉक्टर इनान्सियो फेर्नांडीस हेका मारपेट केल्ल्या प्रकरणात गजानन तिळवे आणि कालिस्तो फेर्नांडीस ह्या दोगा दुबावितांक हणजुल्या पुलिशेनीन अटक केला। फाटल्या 24 नोव्हेंबराक जाल्ल्या ग्रामसभेत लाऊड म्युझिकेच्या विशयावयल्यान 2 गटां मारामारी जाल्ली। डॉक्टर इनान्सियो फेर्नांडीस हाणें लाऊड म्युझिकेच्या विशया कडल्यान केल्ल्या कांय जाणांनी येवन ताचेर भर सभेत ताका मारपेट केल्ली। पळयात हो पुराय। 24 नोव्हेंबराक हणजूण पंचायतीची ग्रामसभा लाऊड म्युझिकेच्या विशयावेल्यान बरीच तापिल्ली। रातच्या उसरा मेरेन लाऊड म्युझिक वाजोवपाच्या मुद्द्यावेल्यान 2 गटांत वादावादी जाल्ली। तशेंच कांय जाणांनी डॉक्टर इनान्सियो फेर्नांडीस हाका बरोच शेप लावन काडिल्लो। उपरांत पुलिशेन मदीं पडून प्रकरण मिटयिल्लें। देखून डॉक्टर फेर्नांडीस हाका मारपेट केल्ल्या प्रकरणात आतां हणजूण पुलिशेन गजानन तिळवे आणि कालिस्तो फेर्नांडीस ह्या दोग दुबावितांक अटक केल्या। स्नेहा असोटीकर सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।